रूपार लिपून हजारा साई सदा राखून तो रावलाय ओढा मोघान सौम्या ओढ्या रूपार लिपून हजारा साई सदा राखून तो रावलाय ओढा मोघान सौम्या सरपोडून तुका भक्तीन वंदिता नैसा देवा तुका आराधिता सरपोडून तुका भक्तीन वंदिता नैसा देवा तुका आराधिता दैविका कुर्त तुझी ओगली सौम्या आम्ही वेंगेन तुझ्या घेतलाय पातकी आम्ही तरी दैविका कुर्त तुझी ओगली सौम्या आम्ही वेंगेन तुझ्या घेतलाय पातकी आम्ही तरी सरपोडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सरपोडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता गवळे तावून तुवें कुर्सा पर्यंत सौम्या मोगतो केलोय आमचो परत्या दयेन तुझ्या कावळे तावून तुवें कुर्सा पर्यंत सौम्या मोगतो केलोय आमचो परते दयेन तुझ्या सरपोडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता सरपोडून तुका भक्तीन वंदिता निजा देवा तुका आराधिता हालेलुया 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 देवा म्हजो उलो आयक म्हज्या विनवणी कांदी पृथ्वेचे शिमेतावन हांव तुका उलो मारता म्हजें काळीज विरोन गेलां म्हज्यान पावोंक जायना त्या उंच कटपाशी म्हाका व्हर तूं म्हजो आसरो म्हज्या दुस्मना विरोध म्हजो गुट बुरूस तुज्या तंबांत म्हाका ससनाक रावोंक दी तुज्या पाकटाच्या सवळेंत म्हाका आसरो दी कित्याक तुवें म्हज्यो आंगवण्यो स्विकार केल्याय आनी तुज्या नांवाक बेतेल्यांचे दायज म्हाका केल्याय रायांचे आवक वाडय संतती तावन संतती पर्यंत तांची वर्सां दागो तो देवा मुखार ससनाक शिंहासणार बसो तुजो मोग आनी तुजे विश्वासीपण ताका सांबाळो तेन्ना हांव तुज्या नांवाची स्तुती गायतलो आनी दिसान दीस म्हज्या आंगवण्यो पाळटलो तुज्या तंबांत म्हाका ससनाक रावोंक दी तुज्या पाकटाच्या सावळेंत म्हाका आसरो दी सोम्याच्या हजारपणांत ह्या घडये आमी आसा सोम्या सांगता थोडो वेळ करसूंक आमच्या दिसपट्ट्या जिविताचें सुख दूख सोम्या सांगता वांटून घेवंक
तसो सोमयाचो मोग आनी संगतपण आशेवन ह्या आराधनांत भाग घेवंक आमी हांगासर आयल्या. आमच्या सोमयाचेर आमची दिस्त आमी दवरया. किर्तनकार आमकां हर एकल्यांक एक आपोवणें दिता, एक मागणें करता. तुज्या तंबांत म्हाका ससनाक रावूंक दी, तुज्या पाकाटाच्या सावळेंत म्हाका आसरो दी. किर्तन 61. किर्तनकार देवाचे आपणाच्या जिविताचे कश्ट देवाक समर्पिता आनी देवा तावन आदार आनी कृपा जोडचे मागणें कशें म्हणलें बरी ही किर्तन आमचे समोर आसा. तुज्या पाकाटाच्या सावळेंत म्हाका आसरो दी. मोगाच्या इश्टानो, देवाचो आसरो सोदतल्या हर एकल्यांक तें फावो जाता. जेन्ना आमचें मन, आमचें जिवीत देव म्हणल्या केंद्रीत ते केंद्राचेर, देव म्हणल्या कडपाचेर बांदचे प्रयत्न आमी करता. दिसपट्ट्या जिवितांत आमची पातयेणी, आमचो बोवाट त्रिएका देवा थंय उसारचे प्रयत्न करता. तवळ सोमी आमकां आपणाच्या भुरग्यां बरी ताच्या पाकाटाच्या सावळेंत सांबाळटा. तसो मोग, तसो हुस्को आमचे थंय तो दाखयता. ह्या घडये तसो सोम्या मुखार आमी आसा. हो थोडो वेळ सोम्या संगत उलोवंक, सोम्या संगत वांटून घेवंक आमी हांगासर आयल्या. आमच्या समोर आसच्या सोम्याचेर आमची दिस्त आमी दवरनासतना ताचें हजरपण आमचे मदें आमी बगया. समेस्त आमी बसया आनी ह्या घडये आमच्या समोर आसच्या सोम्याची स्तुती आराधन करच्याक मुखार सरया. भजना मुखांतर ताका आमी हरसूंक मुखार सरया. कोंकणी भक्ती गीत 371 371. कक्षे मेरू ताणेता तशे तुका सोम्या हावलाले ता, तशे तुका सोम्या हावलाले ता. नितळ उदकाक जशे मेरू ताणेता तशे सोम्या तोम्या हावलाले ता, तशी तुका सोम्या हावला लेता. नितळ उदकाक जशे मेरू ताणेता तशे तुका सोम्या हावला लेता, तशे तुका सोम्या हावला लेता. नितळ उदकाक जशे मेरू ताणेता तशे तुका सोम्या हावला लेता, तशे तुका सोम्या हावला लेता. तू सोम्या मोसो रस्तार पोसनार, तू सोम्या मोसो रस्तार पोसनार. स्तुती तुची केळटा या म्हज्या वोंटा, स्तुती तुजी केळटा या म्हज्या वोंटा. नितळ उदकाक जशे मेरू ताणेता तशे तुका सोम्या हावला लेता, तशे तुका सोम्या हावला लेता. नितळ उदकाक जशे मेरू ताणेता तशे तुका सोम्या हावला लेता, तशे तुका सोम्या हावला लेता. बंगारू पे वज्र कांय नाका म्हाका,
bangaru pe buskai na kamaka. Povit tu somokma di somyamaka. Povitu somokma di somyamaka. Kazushie meru taneta तशे तुका सौम्या हावला लेता तशे तुका सौम्या हावला लेता नितळ उदकाक जशे एक मेरू ताणेता तशी तुका सौम्या हावला लेता तशी तुका सौम्या हावला लेता चिन्येचे हे कुर्सा वाटे रे जिन्येचे हे कुर्सा वाटे रे आदर सांगा तुझो माका गैरान भरी आधार सांगा तुझो म्हाका गैरान बरी नितळ उदकाक जशे एक मेरो ताणेता तशी तुका सौम्या हावला लेता तशी तुका सौम्या हावला लेता नितळ उदकाक जशे एक मेरो ताणेता तशी तुका सौम्या हावला लेता तशी तुका सौम्या हावला लेता. आमचे दिश्ट सोम्याचेर आमी दवरया. मातेवाचो वंचन अध्याय 18. एक मनशाक 100 बकऱ्या आसात म्हणया तांचे मदलो एक बकरो सांडून वसत जाल्यार हे नवाक दोंगरार सांडून गेल्ल्या त्या एकाक तो सोदून वसाचो ना. आनी तो ताका मेळत जाल्यार सतत हांव तुमकां सांगता सांडून वसनांतल्या नव नितिवंता प्रास हाचे वयर तो चड संतोष पावता. मोगाच्या इश्टानो, जेजू मुखार आसची आमी हरी एकली. ह्या घडये देवाचें उतर आमी आयकल्लें. ह्या उतराचेर आमच्या जिविताक एक संदेश स्विकार करूंक प्रयत्न करया. सुकून गेल्ल्या बकऱ्याची वपार आमी आयकली. हीच वपार आमकां लुकास वंचन अध्याय 15 वाचूंक मेळटा. देवाची काकूळटो, देवाचो अपरिमीत मोग कितलो बरतो, कशें आपल्या शेळयेची तो जतन घेता म्हणलें चिंताप हांगासर आमकां दिसून येता. एका कुशीन देवाचो मोग, देवाची काकूळट आसा तरी आनी एका कुशीन मनशाची अस्कतकाय आमी पळयता. त्या हिंडांत आसलेलो एक बकरो वा एक शेळी त्या हिंडांतावन पयस गेली. त्या सन्निवेशाक आमकां आमी घालचें प्रयत्न केलें तर ती सांडून गेल्ली शेळी हांव आनी तूं आसूंक पुरो. कित्याक ती शेळी त्या हिंडांतावन पयस गेली? वेगवेगळें कारण आमी सोदयेत. ताका पयशिल्ल्यान बरें तण दिसलें आसूंक पुरो, ताका एक घडी भायर वचून येवया म्हूण बगलें जावंक पुरो. विविध रितीचें चिंताप आमी आटोवयेत. आनी एका कुशीन आमी समजूंक शकता ती शेळी पयस गेली ताच्याच अस्कतकायेद्वारे. मोगाच्या इश्टानो, ह्या संवसारांत आमकां हर एकल्यांक देवान आपणाची कर्ण घेतल्यांत. तो आमचो देव, तो आमचो गवळी. आमी ताचे शेळयो, आमची तो जतन घेता. आमकां गरज आसलें सगळें तो दिता. पूण सबार पोटी आमच्याच अस्कतकायेद्वारे, आमच्याच सूख चिंतपाद्वारे, आमच्याच हांकाराच्या मनोभावाद्वारे सबार पोटी त्या
वेचीक शिळये बरी हांव आनी तूं म्हज्या देवातावन म्हज्या गवळ्यातावन पयस गेल्या. आज तोच गवळी आमकां सोदून आयला. आज तोच गवळी आमकां सोदून आयला. ताच्या गोपांत आमकां फाटीं व्हरच्याक, तो काकुळतीवंत मोग आमच्या जिवितांत दाखोवच्याक, आमकां बोगसाणी दिवच्याक, आमचे जिवीत परत ताच्या सांगाता जियोंक, त्या गवळ्याच्या मांताकाल जियोंक एक अवकाश दिवच्याक. आज हांवें आनी तुवें कितें करूंक जाय? ह्या घडये ह्यो क्रिस्तांतलो सोमी आमकां हर एकल्यांक पळोवन आसा. आमचे दिश्ट आमचें मौन ताचे मुखार दवरया. आमचे दिश्ट आमचें मौन आमचें काळीज ताचे मुखार दवरया. वय सोम्या जेजू, हांव ती सुकून गेल्ली शेळी, हांवच तो सुकून गेल्लो बोकरो. म्हज्या अस्कतकायेक लागून, म्हज्या वडण्याक लागून, म्हज्या जिवितांत हांवें केल्ल्या पातकाक लागून तुजे तावन, तुज्या मोगा तावन हांव पयस पावलो. मोगळा सोम्या, ह्या घडये तुजे थंय हांव फाटीं येवंक आशेतां. तूं म्हाका सोदून आयलाय. तुज्या त्या हिंडांत फाटीं व्हरच्याक म्हाका तूं सोदून आयलाय. म्हाका तूं गुण्यावकार करिनाय, म्हजे लागीं तूं सवालां विचारिनाय, बगाल केवल म्हाका तूं बक्षिताय, तुज्या खांदार म्हाका बसयताय, फाटीं त्याच गोपांत त्याच हिंडाक तूं फाटीं व्हरताय. ह्या घडये तुजे समोर आसचें आमी हर एकलीं आमी केल्ल्या उणेपणाचें अस्कतकायेचें बक्षण आमी मागता. आमी तुजी बेपारवा केली, आमी तुज्या मोगा तावन पयस गेल्या, तुज्या उतराक आमी कान दिले ना, आमची सुकुशी आमी केली आनी हाचे मरिफात तुजे तावन पयस गेल्या. ह्या घडये मोगळा जेजू, तुजे मुखार आसचें आमी हर एकलीं आमच्या जिविताक गरज आसची ते काकुळट ते बोगसाणे आमी आशेता. आमकां हर एकल्यांक तूं बक्षी. किर्तन 50 आनी एक वळता आमकां सांगता, एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा, एक नवो आत्मा म्हजे भितर घाल. तुजे समोर आसची आमी हर एकलीं तेंच आमी आशेता. आमकां तूं नितळ कर, आमकां तूं पवित्र कर, आमकां तुज्या गोपांत तूं फाटीं व्हर. काकुळ तुजी दाखय जेजू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा. काकुळ तुजी दाखय जेजू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा. काकुळ तुजी दाखय जेजू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा. काकुळ तुजी दाखय जेजू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा. चिंतनांनी शब्दांनी पाताक आदारले, बोगणांनी करण्यांनी तुकाने गरले. काकुळ तुजी दाखय जेजू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा. काकुळ तुजी दाखय जेजू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा. तुजे थंय पेल्या थंय वायट हांवें केलें, तुका सांडून हांवें बरें हगडायलें. काकुळ तुजी दाखय जेजू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा. काकुळ तुजी दाखय जेजू मोगाळा, ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा. मेबी
नासतना हांव जियेलो कालतेपण नासतना सगळो सुलवालो काकूळ तुजी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा काकूळ तुजी दाखय जेजू मोगाळा ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा ससाय तुजी मागता जेजू दयाळा. एक गडे आमी सर्वां दिबी घालया. मत्तेवाचो वाचेल अध्याय 15. जेजू गलिलिया सरोवराच्या तेडीची वाट धरून फुडें गेलो. तो दोंगरार सोडून बसलो तेन्ना लोकां जमे मोन्यांक कुरड्यांक तोंट्यांक पांगळ्यांक हेरपिडेस्तांक घेवन ताचे सरशी आयले आनी तांणी तांकां ताच्या पांयां सरशी दवरली आनी सक्तांक ताणें गूण केली. मोने उलयले, तोंटे सरले, कुरड्यांक दिश्ट मेळ्ळी. हें पळोवन लोक विचमीत जालोन इस्रायलाच्या देवाक नावाडोंक लागलो. देवाचे उतर आमी आयकले. मोगाच्या इश्टानो, जेजून गलिलियाच्या मिसा मातसो एक वांटो म्हणले परी जायत्या पिडेस्तांक जेजून गूण केल्लें पवित्र पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. जेजू आछाप करणार, ताची दैवीक सकत ताणें ताचे लागीं आयिल्ल्या हर एका व्यक्तीक दिवचें प्रयत्न केलें. ताच्या दैवीक सक्ते मुखांतर लोकांचें बरेंपण ताणें पळयलें. ताच्या दैवीक सक्ते मुखांतर अस्कत कुडी ताणें बलिश्ट केल्यो, अस्कत मोनां ताणें घट केलीं, निराशेची मोनां ताणें बरवशान भरलीं, दुखांचे दोळे भावुल्ली मुखामळां ताणें धदोसकायेची केली. मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना आमच्या जिवितांत ती देवाची दैवीक सकत वळटा, आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत अचलेंच बरेंपण जाता. जेन्ना आमच्या जिवितांत देवाची दैवीक सकत वळटा, आमच्या जिवितांत देव बरेंपण करता. जेन्ना आमच्या जिवितांत देवाची दैवीक सकत वळटा, आमच्या कुडींतलें हर एक उणेपण मेळेपण नापायस जाता. देव आमकां हर एकल्यांक बरें करूंक शकता ताच्या दैवीक सक्तेद्वारे. मत्तेवाचो वाचेल अध्याय 15. जेजू दोंगरार सोडलो आनी जायत्या लोकांनी त्या पिडेस्तांक जेजू मुखार हाडलें. आनी जेन्ना ते पिडेस्त जेजू मुखार पावले, तवळ जेजून ताची दैवीक सकत वापरली. त्या पिडेस्तांक ताणें गूण केलें. त्या पिडेस्तांत नवो बरवसो, नवी पातयेणी, नवो भावार्थ तांच्या काळजांत ताणें रुंबयलो. तांकां एक नवें जिवीत फावो जालें. तांच्या मेळेपणांतले उणेपणांतली सुटका तांकां फावो जालें. आज ह्या वेळार सोम्याच्या पांयांतळी आमी आसा. त्याच सोम्यान आमकां ताच्या पांयांतळी हाडला. त्याच सोम्यान आमकां ताच्या पांयांतळी रावोंक सांगला. कित्याक ह्या घडयेतच सोमी आमकां हर एकल्यांक ती दैवीक सकत आमचे मदें वांटून घेवचें प्रयत्न करता. देव म्हजे तावन कितें आशेता मोगाच्या इश्टानो? देव म्हजे तावन आशेता खरो भावार्थ. देव म्हजे तावन आशेता एक संपूर्ण पातयेणी. जेन्ना म्हज्या जिवितांत, म्हज्या काळजांत ती खरी पातयेणी जेजूचेर हांव उसारता, तवळ देव, तवळ जेजू आचापा करूंक शकता. ती दैवीक सकत म्हज्या जिवितांत वळशी करता. ह्या घडये त्याच संपूर्ण पातयेनेन, त्याच संपूर्ण भावार्थान सोम्या मुखार
आमकां गरज आसचें हर एक संगती मागोवंक मुखार सरया. प्रत्येक करून हो पंगड हर एका ब्रेस्तारा दीस हांगासर सांगता मेळटा आसतना विशेष करून पिडेस्त भाव भयणींच्या बऱ्यापणा खातीर आमी प्रत्येक करून मागता. बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर जायत्या जाणांनी तांणी मागोवंक सांगलेलें आमकां उगडासाक आमी हाडयेत. प्रत्येक करून कॅन्सर पिडे वरवीं कोसून आसची जायतीं लोकां. एक भुरगें 1.5 वर्साचें भुरगें ऑटिझम पिडे मरिफात कश्टन आसा. उलोवंक जातेत ना, समजणी मेळटेत ना. जायतीं जाणां मोगाच्या इश्टानो असल्या संदिग्ध परिस्थितींत आटेविटे बघून जायतो लोक आसा आनी ह्या लोकांनी तांच्या गरजां खातीर मागोवंक आमकां उलो दिला. ह्या घडये मोगाच्या इश्टानो जेजू मुखार आमी आसा. ह्या घडये ह्या सोम्याच्या आल्तारी बोवार आसची आमी माध्यमा मुखांतर आमच्या घरांनी ह्या आराधनांत भाग घेवची आसची आमी हर एकली. आमचें मन, आमचें काळीस, आमची पाती आनी आमचो बोवार्थ येवकरिस्तांतल्या सोम्याचेर ह्या घडये दवरया. येवकरिस्तांतलो सोमी ताची दैवीक सकत आमचे सांगता वांटून घेवंक आशेता. येवकरिस्तांतलो सोमी ताच्या दैवीक सक्ते मरिफात आज ह्या घडये आमच्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक आशेता. आमकां हर एकल्यांक तो पळयोवन आसा. आमकां हर एकल्यांक तो जाणा. आमच्या हर एकल्याच्या जिविताचे कश्ट, उणेपण, अडचणी तो जाणा. ह्या घडये सगळें ताच्या पांयतळी समर्पण करया. आमची दिश्ट, आमचें मन, आमचे काळीस, आमचे दोळे सोम्याचेर आमी दवरया. ह्या घडये सोम्या आमच्या जिवितांत बरेंपण हाड. आमी मागोन आसा ते हर एक उपकार प्रत्येक करून बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर मागोन आसची. त्या गरजां खातीर मागोन आसच्या हर एका व्यक्तीक तुज्या पांयतळी आमी हाडटा. मोगळा जेजू तुजी दैवीक सकत ह्या पिडेस्तांचेर तूं वत. त्या दैवीक सक्ते मरिफात तुवें बरेंपण केलां. तेंच बरेंपण सोम्या ह्या घडयेंत तूं मुखार सून बर. कोणा खातीर आमी मागोन आसा, कोणा खातीर आमी मागोन आसा त्या हर एका पिडेस्त भाव भयणीक सोम्या तूं आशिर्वादीत कर. बेसामानी तूं बर. गरज आसा ती सकत तांकां तूं दी. निराशपणांतले तांकां भायर हाड. तांच्या जिवितांत बरेंपण तूं दी. तांणी आशेवचें तें हर एक बरेंपण तुजे सक्ते मरिफात तांकां फावो जावं दी. सोम्या जेजू तूं जावन आसा आमचो देव, आमचो धनी, आमची दुकां बसो, आमकां सांबाळन व्हरचो. मोगळा जेजू तेंच बरेंपण हर एक ह्या घडये तूं आम्हा सोमेस्तांचेर कोणा खातीर आमी मागोन आसा तांचे खातीर तूं वत म्हूण आमी मागता. हात आमी उबारया. सोम्याची स्तुती आमी करया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस, जीसस. हालेलुया, 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 हालेलुया. सोम्या जेजू आशीर्वादित कर. हर एका व्यक्तीक बरेपणान बर. तुझ्या दैवीक सत्य मरिफात केल्लें बरेंपण सोम्या ह्या घडये आमी मागोन आसा तांकां हर एकल्यांक तूं फावो कर म्हूण मागता. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. थँक यू जीसस, जीसस. हालेलुया, प्रेज यू, थँक यू. हालेलुया, हालेलुया, थँक यू जीसस. हालेलुया, 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 हालेलुया. तुझे थंय आसा वळची सर सोम्या. तुझे थंय आसा जिवी. तुझे थंय आसा दया माया सोम्या. तुझे थंय आसा काकूळ. तुझे थंय आसा वळची सोम्या. तुझे थंय आसा जिवी. तुझे थंय आसा दया माया सोम्या. तुझे थंय आसा काकूळ. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वणिता, तुजो मोग करता. तुका वंदिता, तुका हर्षिता, तुका वणिता, तुजो मोग करता. तुझे थंय आसा सस्तीक जिवीत सोम्या. तुझे थंय
असा दैविक जीव तुझे थई असा विशेव सौम्या तुझे थई असा समाधान तुझे थई असा सस्तिक जीवी सौम्या तुझे थई असा दैविक जीव तुझे थई असा विशेव सौम्या तुझे थई असा समाधान तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता तुका वंदिता तुका हर्षिता तुका वर्णिता तुझो मोग करता Alleluia, 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 Hallelujah, 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 Yesu, Yesu, आराधना Yesu, वंदना Yesu, hallelujah, 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 आराधना सोम्या स्तुति सोम्या वाकणी सोम्या, hallelujah, 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 hallelujah. समेस्त आम्ही उभी रावया. देवाच्या उतराचो नियाळ करच्याक आमकां सामयायती करया. पवित्र आत्म्याक आमच्या मध्ये आमी येवकार करया. तसो पवित्र आत्मो जाणबायेचे भंडार ह्या घडये ताचें हसरपण आमच्या मध्ये दाखोवन दी. देवाच्या उतराचो नियाळ दिवच्या आमच्या बाबाचेर आनी देवाच्या उतराचो नियाळ करच्या आम्हा समेस्तांक तसो पवित्र आत्मो ताच्या सक्तेन बरोवन दी म्हणून तसो आदार ह्या घडये आमी मागया. Pansangko 90. आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गींच्या देवोनुये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गींच्या देवोनुये दैविक शब्द जावन आसलय समुदाच्या सक्तेन संसार आसलय दैविक शब्द जावन आसलय शब्दाच्या सक्तेन संसार असतो ये तू कृपेच्या आत्म्या फळ तू देण्यानी ओरत्या ये तू कृपेच्या आत्म्या फळ तू देण्यानी ओरत्या आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गींच्या देवोनुये आत्म्या देवाच्या आत्म्या बापाच्या आत्म्या सर्गींच्या देवोनुये आत्म्या सर्गींच्या देवोनुये. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता 12वो अध्याय 16व्या तावन 21वें वाक्य. उपरांत जेजून तांकां ही ओपार सांगली. एक ग्रेस्त मनशाच्या भुंयत एक पावटी उदंड पीक जालें. तवळ तो आपल्या इतल्याक चिंतूंक पडलो, हांव कितें करूं? म्हजें पीक दास्तान करूंक म्हाका सुवात पावना.
शेकी तो म्हणालो हांव एक करता म्हजी कोठारां मोडून घालता आनी ओडकन बांदता सगळें म्हजें पीक आनी म्हजो माल तांदूळ भरता उपरांत हांव म्हाकाच अशें म्हणटा अद्रश्टवंत मनशा साबार वर्सांक पावाशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा सावकासाय घे का पिये आनी गम्मत मार पूण देवान ताका सांगलें हत्त पेशा आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो फाटी विसारसो आसा तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातालो असले गत म्हणयेत आपणाक दिरवी पुंजायल्ल्याची पूण देवा उजीर ग्रेस्त जावं नातल्ल्याची देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्ता. आयचें वासाप म्हाका आनी तुका उलो दिता जिवितांत कूड मात्र गरजेची मात न्ही ओत्मो वर्त्या म्हत्वाचो कुडींत कांय म्हणी अनुभव करीचे जाल्यार आत्म्याचो आमचे सगळें आसल्यार मात्र अनुभव करूंक जाता आनी तो आत्मो अनुभव करीचे जाल्यार सर्वेस्परांतय आमचो आत्मो आसतना मात्र ताजे सगळें आसून आमी तें कितें म्हाका तुका मेळटा तें अनुभव करूंक जाता. मुस्तपुटे आमी म्हणटा देवान जायतें दिलां पूण अनुभव करूंक फळ खावंक आमकां मेळना. मुस्त जाणांक हे अनुभव आसा येदळसो जिवनांत. आयच्या दिसा हांव आनी तूं नियाळ करता ह्या वाचपांत ग्रेस्त जाल्ल्या खातीर तो पिसो न्ही ग्रेस्त तो पयलीं जावन आसलो आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजून एक ओपार दिता सांगता एका ग्रेस्त मनशाच्या भुंयत एक फावटी उदंड पीक जालें देखून पयलींच तो ग्रेस्त आसलो त्या देखून ग्रेस्त जाल्ल्या लेकार ताका पिसो म्हणलें न्ही. पिसो कित्याक म्हळ्यार ताच्या तोंडांत आयिल्लीं तीं उतरां ताका त्या प्रमाणे वलावंक जालें. मुस्तुपटी म्हजी आनी तुजीं उतरां जिवितांत ताका थैती काडना म्हणटात खाली कंट्रोल ना म्हणटात ओट्टारे उलोवचें आनी आमच्या उलोवण्यांत आसा जिवीत ह्या मोराण जिवीत ह्या मोराण आमच्या उलोवण्यांत आसा आनी केदाळां बरें उलोवणें आमच्या मुखांत येता बरें आमकां लाभोवंक शकता. केदाळां आमचें उलोवणें ताका सत्व ना या ताका म्हळ्यार देवाच्या भिरांत थंयसर ना थवळ त्या उलोवण्यांत समस्या या पिशेपण आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत घडोवंक कारण जाता. आयच्या ह्या वाचपांत आमी पळयलें जाल्यार सर्वेस्पर म्हणटा आपणाकच दिरवी पुंजयतल्याची पूण देवा उजीर ग्रेस जावन नातल्ल्याची. दोन संगती हांगासर आमी पळयता लौकीक ग्रेसकाय आनी आत्मीक ग्रेसकाय. लौकीक ग्रेसकाय अनुभव करीचे जाल्यार आत्मीक ग्रेसकाय आसल्यार मात्र ती अनुभव करूंक जाता आनी मनीस शांती समाधानान अनुभव करूंक शकता. हांगासर ह्या वाचपांत ग्रेस्त मनीस पिशेपण जाणें ताच्या उतरा द्वारे आदारलें तर आमी पळयता रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 7व्या अध्यायांत पयल्या आनी दुसऱ्या वाक्यांत अधिकाराचे व्यक्तीन पिशेपण आदारलें आनी थंय जावन आसा सामारियांत
थंयसर ताज्या विरोध धाड घालून भयंकर दुबळीकाय येयल्ल्या वेळार मनशाक मनीस खावंक लागल्या वेळार राय एलिशाक भेटोन तुका तुजे वरवीं हे समस्या म्हणटा आसतना एलिशा म्हणटा सर्वेस्पराचे उतार ऐका अशें म्हणटा सर्वेस्पर फाल्यां सकाळीं ह्याच वेळार सामार्याच्या दरवाट्या लागीं एक माप पीठ एका शेकेलाक मेळटलें आनी 2 मापां जव एका शेकेलाक मेळटलो पूण सरदारान अधिकारान म्हळें सरदारान जाच्या बावळ्याक राय तेंकून आसलो देवाच्या मनशाक म्हळें सर्वेस्परान मोळपाची जनेलां उक्तीं केल्यार अशें घडोवंक साध्य ना एलिशान जाप दिली तुज्याच दोळ्यांनी हे तूं देखतलोय पूण थांतलें खावंक तुज्यान जावचें ना हांगासर आसलो अधिकारचो मदा अधिकाराचे हाम आसलो व्यक्ती म्हणटा ओठारे पिशेपण उलयता तो आनी म्हणटा देवानी सद्या ना हे पुरा तुवें सांगचें बरें तूं काल सर्वेस्परान सांगलां म्हणटाय देवाकी हें साध्य ना पिशेपणाची उतरां त्या अधिकाराच्या हामान तो उलयता आनी पवित्र पुस्तकांत सांगल्या प्रमाणेच आमी त्या 7व्या अध्यायान पळयता दुसऱ्या दिसा धराबस्त हर एकल्याक मेळटा आनी लोक अशे आंगार पडटा की हो मनीस च्या पांयान लोकांच्या पांयान गुड्डावन हो मनीस मरता हाच्या दोळ्या मुखार इतलें धर्मार्थ म्हणलें बरें मेळचें खाण जेवण ताच्या दोळ्यांनी पळयता मोगाच्यान त्या देखून ग्रेस्कायचें पिशेपण ग्रेस्काय मनशाक मात्र न्ही अधिकार आसल्या मनशाचें अशेंत जाता थोडे फावटी मान आनी गौरव आसल्या मनशाक अशेंच घडटा आमी पळयता उपाध्यक्षाच्या पुस्तकांत 6व्या अध्यायान पयलें आनी दुसरें वाक्य म्हणटा हांवें सुर्यापंदा आनी एक वायट देखलें आनी ते मनशांचेर व्हड भार घालता देव एका मनशाक सूख आनी मान दिता आनी तो अत्रेकता तें खंयच ताका उणें पडना पूण ह्या सगळ्याचो फळ भोगोवंक देव ताका सामर्थ्य दिना आनी कोण एकलो परको ताजें फळ भोगता हेंय व्यर्थ आनी एक मरेकार कर्ग त्या देखून मोगाच्यान हांवें तुवें उडास दवरूं जाय हांवें तुवें उडास दवरूं जाय आमी कितें घोळोवन करता म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही पूण केल्लें खावंक मेळटा की म्हणलें इम्पॉर्टंट सगळ्यांची तकली जावची आमी तें करीचें हें करीचें व्हडलें घर जायचें बरें काम जायचें बरें जायचें एकदम सगळ्यांक बरें जायचें व्हडलें चिंतपा पूण कोणीय चिंतना गे हांवें तें करचें इम्पॉर्टंट न्ही पूण म्हाका अनुभव करूंक म्हाका मेळाचें म्हणलें चिंताप आज मनशांतय ना त्या देखून मनीस अन्याय नीत करता धागलबाजी करता जुलूम करता आनी कशें म्हूण करून आपणें आशिल्लें करूंक तो आशिल्लें ताका मेळोवंक तो पळयता खंयसर म्हणी तुवें मागल्लें पळयलां गे कोणें म्हणी सर्वेस्परा म्हाका जें कितें मेळोवंक आसा तें अनुभव करूंक म्हाका करपा दी ताचो फळ अनुभव करूंक म्हाका करपा दी जायतीं जाणां मागतात म्हाका एक सुबीत घर जायचें म्हणून कोणें म्हणे मागलें तुवें पळयलां गे सोमिया म्हाका एक घर दी मात्र त्या घरांत समाधानान संतोशान जियोवचें भाग म्हाका दी जायतीं जाणां मागतात म्हाका प्रमोशन दी म्हणून म्हाका कामांत व्हडल्या हुद्द्याक व्हरो म्हणटात ह्या बिझनेसमॅन म्हणटा म्हजें बिझनेस कोरोडांनी जावं दी म्हणटा कोणें म्हणी तुमी मागलें पळयलां गे म्हाका सोमिया प्रमोशन जायचें तरी म्हाका खंयसर तें मेळटा थंयसर समाधानान काम करूंक थंयसर बरें करूंक म्हाका करपा दी ह्या म्हाका बरें बिझनेस जे कोरोडांनी मात्र न्ही सोमिया म्हाका तें बिझनेस चल्लें
थंयसर तो अनुभव करूंक समाधानान बरें मुस्त लोकांक करूंक म्हाका अवकाश करून दी म्हणून कोणें म्हणे मागले आमी पळयलां गे मोगाच्यान. आज सर्वेस्पर म्हाका तुका उलो दिता आमची मागण्याची आमच्या जिवनाची शैली बदलूंक उलो दिता. खासदार जायचे म्हणून जायतीं जाणां भारी प्रयत्न करतात खासदार जायचे म्हणून. कोणी मुणी मागतना सैरीक सोदतना आमी खंय मुणी देवा कडेन ताणें मागचें पळयलां की खंय पळया इतल्यो इतल्यो 8 चिटी मेळटात सैरीक मेळूंक इतल्या जाणांनी मागलां. कोणे मुणी तांचो चिटीर बरयलां की म्हाका खासदारी समाधानाचे खासदारी जिवीत मेळचे खातीर जावन आसचे खातीर म्हाका एक बरी सैरीक जायचे म्हणून. सगळ्यां सांगचें म्हाका एक सैरीक जायचे म्हणून. ग्रस्त जायचे व्हडले अधिकारी जायचे हर एकल्यानी तशें म्हणचें. त्या देखून आज स्वामी जेजू म्हाका तुका उलो दिता आयच्या वचपांत कितें तुजे कडेन आसा म्हणलें गरजेचें न्हय. बगार आसलें अनुभव करूंक तुका मेळटा की म्हणलें महान सवाल मुझे मुखार आनी तुजे मुखार सर्वेस्पर स्वामी जेजू ह्या ओपारी मुखांतर सांगता. आनी जेजू त्या खातीर म्हणटा सामदेवाच्या 11:28-29 वाक्यान म्हणटा येया मुजे सरशी सोमेस्त तुमी कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो. म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. त्या देखून जेजू म्हणटा खंयच्यो वस्तू तुवें काणच्यो कितल्या मोलाच्यो वस्तू तुवें काणच्यो कितलें उस्तरां तुजे कडेन आसची तें गरजेचें न्हय. बरें सुबीत सुंदर उस्तूर घालनी मोतीक समाधान ना विराय तो दीस येता जाल्यार कितलें सुबीत उस्तूर घालना प्रयोजन जाल्यार कितें मोगाचें न्हू. स्वामी जेजू म्हणटा जर तर तुमी म्हजे कडेन येशात म्हज्या वाटेन चलशात समाधान मेळटा. आनी जेरेमिया प्रवादी 6 वाक्यांत स्पश्ट तरान अशें म्हणटा सर्वेस्पर अशें म्हणटा ज्या वाट्या कडेन रावून पळया आनी पुरातन वाटां विशीं विचारा बरी वाट खंयची म्हणून समजून घेया आनी त्या वाटेन चला. हे वरवीं तुमच्या आत्म्यांक विशय मेळटलो. आत्मो म्हळ्यार आमची बोगणां आमचें चिंताप आमचे खुशी ही पुरा आमचो आत्मो जावन आसा मोगाचें न्हू. कूड म्हळ्यार ती एक निस्तेज ताका कुडीक अनुभव करूंक जावचें केदाळा आत्मो सारको आसा. आमचे चिंताप सोमा आसा आमची बोगणां सोमा आसात आमचे मायंड सोमा आसा आत्मो तांचो हाचे भितर येता. त्या देखून तो आत्म्याक विशय मेळाचे जाल्यार बऱ्या वाट समजून घेवन त्या वाटेन चलिल्ल्या वेळार मात्र मनशाक समाधानाचें जिवन मेळटा. म्हणून जेरेमिया प्रवादी मुखांतर सर्वेस्परान सांगलें तेंचो स्वामी जेजू सामदेवाच्या तेंच्या आतां आमी वाचिल्ल्या त्या अध्यायांत 11:28 वाक्य सर तेंचो उतार सांगता. आनी कीर्तनकार भोव सरळ तरान सांगता. कीर्तनकार इस विशयी भोव सरळ तरान मस्त काल म्हणटात व्हेरी क्लियर एक्सप्लेनेशन दिवन सांगता. कीर्तन 127 दुसरें वाक्य सकाळी फुडें तुमी उठशात वेळ करून तुमी न्हिदोंक वेशात घाम पिळून दिसभर तो ग्रास सोरशात तरी सगळें व्यर्थ कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर न्हिदेन तें दिता. कितलेंय तूं गळ कितली आस्त कर कितलेंय तूं शिक कितल्याय वर्त्या स्थानाक तूं पाव कितलोय तुका अधिकार मेळून दी व्हडलो एक महा अधिकारी जा केदो व्हडलें बिझनेस जावं दी टॉप बिझनेसमॅन तूं जा केदो व्हडलो तूं प्रोफेशनल जा तरी पूण रात दीस गळिल्ल्यांत थंयसर ना मोगाच्यानो विशय शांती समाधान संतोष असो अनुभव करचो विशय थंयसर ना. विशय वाचचो केदाळा सर्वेस्परचो मनीस इश्ट जाता सर्वेस्पराच्या वाटेन तो चलता थवळ त्या मनशाक म्हणटा विशय दिता कित्याक आपल्या इश्टांक
सर्वेस्परो न्हीद ते दिता. म्हळ्यार न्हीद म्हळ्यार आमकां कळीत नासतनाच आमकां सर्वेस्पर दिता. त्या देखून मोगाचे न्हू अस्तू जाणांक आयताराय काम करी जाय. आयताराय काम करी जाय मस्तू जाणांक. पयत पुस्तक कितें म्हणटा? निर्गमन पुस्तकाच्या 20 अध्यायान 8वें ते 10वें वाक्यान म्हणटा, साबत दिसाचो उगडास दवर आनी तो भाग्यवंतपणे सांबाळ. आमी जाणा पोरण्या आसल्यान साबत म्हळ्यार शनवारचो दीस येता, पूण भाग्यवंतपणे सांबाळचो हप्त्याक एक दीस आमी आयतार म्हणून आमी कातोलीक पवित्र सभा स्विकार करता. आनी ह्या दिसाई मस्त लोक वावर करता, बिझनेस करता, पयशे करता. खर्च्यान तोंदरे न्ही, पूण खंयच्या उद्देशान तूं करताय? तुवें करचो उद्देश तुजें व्हडलें खोटारां बांदूंक, या ते पयशे घेवन कांय एक दान धर्म घेवन एक 10 जाणांचें जिवन बांदून हाडूंक. हांगासर पळयत पुस्तक म्हणटा 6 दीस तुवें वावर करीत आनी तुजें सगळें काम करीत, पूण 7वो दीस सर्वेस्परा तुज्या देवाक समर्पिल्लो साबत. त्या दिसा तुवें कसलोच वावर करचो न्हय. जावं तुज्या पुतान, जावं तुज्या धुवेन, जावं तुज्या सकरान, जावं तुज्या सकरणेन, जावं तुज्या जानवरान, जावं तुजें सगळें तुज्या घरांत वस्ती करतल्या परक्यान. कित्याक सर्वेस्परान 6 दिसांनी सर्ग आनी संवसार धरयो आनी तो आसा तें सगळें रचलें, पूण 7व्या दिसा ताणें विशेव घेतलो. ह्या पसत सर्वेस्परान साबतच्या दिसाचेर आशिर्वाद घाला आनी तो पवित्र केला. विशेव काणोंक सर्वेस्परान म्हाका तुका अवकाश दिवच्या दिसाय. जर तर हांवान तूं आपलेशा द्वारे हांवान तो विशेव घेना तर मोगाचें न्हू. खंयसर वचून म्हजो आनी तुजें जिवन वचून पावता. खंयसर ग्रेसकाय मेळोंक पुरो. आनी जेजू म्हणटा त्या ग्रेसकायच्या पिशा व्यक्ती बरें आमचें जिवन जावंक नसो. सोम्या जेजून सांगलें साबत दिसाय हांवें गूण करीत. कितें केलें साबत दिसा? त्या दिसांनी बरें केलें, गोळोवन पयशे केल्ले न्ही. साबत दिसा खालेंगी कर आपल्या स्वार्था खातीर कांय केल्लें न्ही. जेजून त्या दीस केल्लें बरें केल्लें, समाजाक बरें केल्लें, समाजाक बरें जावं दी म्हूण केल्लें. पूण आज लोक आमचे आमी भावार्थी म्हणटा मोगाचें न्हू. कशें आमी विशेव घेतांक म्हणलें सवाल म्हजे मुखार आनी तुजे मुखार. आनी त्या घेतून सांव पावल एब्रेवकारांक हें पोरण्या आसल्यान जर वचप जाल्यार 9 आसल्यान सांव पावल एब्रेवकारांक थंयसर बरयल्या पत्रांत 4 अध्याय 9 वाक्य म्हणटा, हाचे वरवीं साबत असो विशेव देवाच्या परजेक आनिकूय तयार आसा. अशें देवाच्या विशेवांत भितर सरलेलो हर एकलो देवा बरेंच आपल्या कामांत विशेव घेता, तर आमी त्या विशेवांत भितर सरोंक हर एकली प्रयत्न करुया. सर्वेस्पराच्या समक्षम रावून सर्वेस्परा संगी विशेव घेवचो तो जावन आसा ध्येय म्हजो आनी तुजो. त्या देखून आमी ह्या ओपार नियाळटा आसतना उडास दवरे जाय. कितले आस्त बदीक कितल्या उसल्या पावंडाक व्हडलो अधिकार मेळोन आसा, कितें आमकां मेळोन आसा म्हणलें गरजेचें न्हय. बगार सर्वेस्परान आशेवन धी आमकां दिवचो तो विशेव मेळटा गे म्हणलें सवाल. ह्या अदृश्टवंत मनशा आयच्या ओपारीन आमी पळयलें, ताणें कितें सांगलें? आपणाक ग्रेस काय मेळ्ळो उपरांत तो म्हणटा, उपरांत हांव म्हाका अशें म्हणटा, अदृश्टवंत मनशा 10 वर्सांक पावाशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा, सवकासाय गे काने पिये, विशेव गे काने पिये. विशेव तो खेदाळाक गे जाय, थवळ गे जाय. खेदाळाक काम करी जाय, थवळ करी जाय. सर्वेस्परान 100 दीस काम केलें. आमी मोगाचें न्हू 100 दीस बऱ्या तरान काम करया आनी बरें सर्वेस्पराक मानवची आमकां काम करया. 7व्या दिसा जें कितें विशेव असो दीस आसा, आयतार आसा, बरें कामां हांवें तुवें हर एकल्यान आमी करचे शिवाय न्हय आमच्या स्वार्थ खातीर गळचें या कितेंय कालें मिटिंगां करना आनी कालें करना. कशें स्वार्थ खातीर उपयोग करचे त्या दिशेन वचून विशेव घेवंक जायना. त्या देखून स्वामी जेजू सर्वेस्पर देव निर्गमन पुस्तकांत त्या मोइजेक अशें सांगता, मोत मुरण दे 12व्या तावन 14 वाक्यान भारी अर्थभरीत तरान अशें म्हणटा, मोइजेन सर्वेस्पराक म्हळें
तुमसू म्हाका सांगताय ह्या लोकांक फुडें आपोवन व्हर, पूण मुजे सांगता तूं कोणाक धाडटलें म्हूण तुवें म्हाका सांगूंक नाय. तरी तुवेंच सांगलें, हांव तुका नांवान वळखता आनी म्हजी कृपा तुका लाभल्या. तुजी कृपा म्हाका लाभल्या जाल्यार तुजो वाटो म्हाका शिकय. तेन्ना हांव तुका वळखतलो आनी तुजी कृपा लाभलोलो जावन आसतलो. वो लोक तुजीच परसा म्हणून उगडास दवर. सर्वेस्परान ताका जाप दिली, हांवसू तुजे सांगाता वेतलो आनी तुका विशय दितलो. हांवसू तुजे सांगाता वेतलो आनी तुका विशय दितलो. ही उतरां जावं दित मोगाच्यानो मुची आनी तुजी. न्ही त्या ग्रेस्त पिशा बरें म्हाका सर्वेस्वरी नाका, कांयच नाका, हांव तें व्हडलें रास करून दवरता, हांव तशें करता अशें करता न्ही. सर्वेस्पराचें तें उतरां मोगाच्यानो त्यो जावं दी. ताजें प्रेझन्स ऑफ गॉड, ताजें हाजरपण म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत आसूंक जाय. ताजें सवें म्हजो आनी तुजो आत्मो विशयवार घेवंक जाय. जर तर आत्म्या सवें आत्मो जावन आसच्या देवा थंय आमचो आत्मो विशयवान ना तर सांगातपणान ना तर ह्या कुडीक अनुभव करूंक जायना. मुस्तो सांगती हांव तो आशेत हांव अनुभव करूंक म्हणून जावं करूं थोड्या पिडे वरवीं आमकां खावंक जेवंक जायना. थोड्या संकश्टा वरवीं आमी वसाचे असल्या जाग्याक वचूंक आमकां जातलें ना. आमकां आशा आसा त्या जाग्यांक वसाचें म्हणून थोड्या कारणां निमती वचोंक जातलें ना. थोडे पुरो संगती मुस्तो आमच्या जिवितांत आमींत नियाळन पळयलें जाल्यार जायत्यो संगती म्हाका तुका करूंक सकत आसा म्हूण बगल्यार तो अनुभव करूंक आमकां जातलें ना. तर खंयसर चुकल्या हांव आनी तूं मोगाचेनो ह्या विशयांत आयच्या दिसा हांवें तुवें गंभीर तरान नियाळ करचो हो सारको वेळ जावन आसा. त्या देखून किर्तनकार 4थ्या अध्यायात 8वें वाक्य म्हणटा, शांतीन हांव आड पडटा आनी म्हाका न्हीद पडटा, कित्याक तूं मात्र सर्वेस्परा म्हाका सुरक्षीत विशय घेवंक दितलो. कितल्या जाणांक आज विविध रित्या कथेन जाय तितले आस्त बदेक, जाय तितले अधिकार, जाय तितल्यो संगती, जाय तितले कामाचे मनीस, जाय तितलो जागो, जाय तितले वस्तू ताज्या बोवारी सुबी सुबी सुंदर आसल्यार कितल्या लोकांक मोगाच्यान आज म्हणटात आमकां रातीक न्हीद पडना. कित्याक सर्वेस्पराच्या सुरक्षीत विशय घेवंक जाय जाल्यार आमचो आत्मो सर्वेस्पराच्या हजरपणाद्वारे ताज्या सांगातपणा वरवीं आसाचे शिवाय कुडींत अनुभव करच्यो कितल्यो वस्तू आसल्यार कूड आसल्यार कुडीचो अनुभव करच्यो वस्तू आसल्यार जर तर आमचो आत्मो त्या सर्वेस्पराच्या आत्म्या सवें ना, ताज्या सांगातपणान ना, तर आमकां न्हिदेक अवकाश मेळना. किर्तनकार 55:4-8वें वाक्यांत ताजे कळवळे सांगता तो, मुजें काळीज मुजे भितर कळवळटा. हें मुस्तुदानांचें आयचें जिवीत. आज मुस्तुदान ओवर बिजी जावन मुस्तू टेन्शनार आज मुस्तुदान इंत भशेन सांगतात, मुजें काळीज मुजे भितर कळवळटा, मरणाची भिरंत मुजेर पडल्या, भे आनी थरथरे मुजेर आयल्यात, म्हजें आंग शिरशिरता. हांवें म्हळें पारव्या बरी म्हाका पाकाट आसलें जाल्यार हांव उबोन वचून विशय घेतो, पयस पयस हांव पळोवन वेतो आनी आरण्यांत म्हजें बिडार करतो. भिरांकूळ वाऱ्या वादळांतलो सुकोवन घेवन वेगी हांव एक आसरो सोदून काडतो. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कितलीं वारें वादळ उठलां आमच्या जिवितांत एक घडी आमच्या मोनीक आडया. आनी वो किर्तनकार म्हणटा, जर तर म्हाका पाकाटे आसले जाल्यार खंयसर थावन ताका एका मनशाक पाकाटे सोंग साध्य आसात. म्हणजे सर्वेस्परान थाणे म्हाका खंयसर एक उबोन व्हरून दवरलें तर हांव हें पुरा झंझटांत हांव सुकोवन घेवन येतो. म्हजे कडेन पुरो आसा, वस्तू आसात, मान मर्याद गौरव पुरो आसा, पूण समाधान ना. इरार जाता, टेन्शन जाता, काळीज कळवळटा आनी कितें पुरा मनशाच्या जिवितांत जावन आसा. समाधान ना, विशेव ना आयच्या ह्या संवसारांत. आनी त्या खातीर तो किर्तनकार म्हणटा, ह्या भिरांकूळ असमाधानाच्यांतलो सुकोवन घेवंक खंयसर वचून हांव सोदना करना, खंयसर हांव आसरो घेवं, आसरो खंय थावन घेवं.
आज मोगाचे न्हू हांवें तुवें उडास दवरूंक जाय सर्वेस पोरातय आसरो हांवें तुवें घेवंक जाय म्हजो आनी तुजो जीव पाटी दिवंक सर्वेस पोरान आमचे भितर गेल्लो तो जीव हांव तूं जाणाव सगळें आमकां गुत्ता बाई पाठयता उत्पत्ती ग्रंथान 2 अध्याय 7वें वाक्यान पळयता सर्वेस परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशा केलो म्हळ्यार कूड केली ताज्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो स्वास फुंकलो आनी मनीस एक जिवो प्राणी जालो दोन संगती आमचे ते आसात एक कूड एक प्राण या कितें आमचो आत्मो हांव तो सांगता हांव मोगाच्या न्हू जर तर तो आत्मो आमचो जीव समाधान ना तर कूड या कुडीच्या बोवारीन जायत्यो संवसारीक संगती आसो न्हू कितें प्रयोजन त्या देखून हांवें आनी तुवें उडास दवरूंक जाय आमच्या जिवितांत कुडीची की सड आत्म्याची गरज चड आसा त्या देखून जिजून म्हणचें कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात सामातेवाच्या 10व्या अध्यायांत 22वें वाक्य म्हणटा कुडीचो जीव काडटल्यांक भियेनाकात कित्याक तो आत्म्याचो जीव काडूंक शकचे ना बगार कूड आनी आत्मो दोनी कोणान नाश करूंक शकतल्याक भियेया तो ग्रेस्त व्यक्ती आयचो पिशापणाचें कितें वपार जिजून सांगिल्लें थंयसर तो कुडी विशयी मात्र चिंता ताजे कूड अनुभव कुडीचो संतोश जाय तितल्यो वस्तू आसचे विशयी तो चिंता आत्म्या विशयी तो भियेना सर्वेस्वर म्हणटा आत्मो देवाच्या हातांत आसो त्या आत्म्याक ग्रेस काय करूंक पळय आत्म्याच्या ग्रेस काय विशयी चिंत आनी थवळ तुज्या त्याका तूं देवा बिरांतेन तूं जीश जाल्यार तुज्या कुडीक अनुभव करूंक सर्वेस्वर देव जाय पुरते आमकां दिता त्या देखून सामातेवाच्या 16व्या अध्यायान 25व्या वाक्यान आमी पळयता जो कोण आपलो जीव वचोंक सोदता तो आपलो जीव वगडायता पूण जो कोण म्हजे बसत आपलो जीव वगडायता तो आपलो जीव निजाकी वाटयता त्या देखून आज हांव आनी तूं मोगाचें न्हू सर्वेस्परा लागीं मागया सर्वेस्परा कुडीचे संतोश उल्हासपणो आमकां जाय तरी आत्मो तो अमर जावन असो आत्मो इमॉर्टल या तो मरण ना म्हणटा आमी त्या आत्म्याक मरण ना मनीस कुडीक आनी ह्या संवसारीक वस्तूंक इम्पॉर्टन्स दिता पूण हर एक दर म्हणटा कूड गेल्या उपरांत त्या आत्म्याक मरण ना जिजूय सांगता त्या सालोकाच्या शुभवार्तेंत ग्रेस्त मनीस आनी लाजरा विशयी सांगता आसतना थंयसर लाजर तो दुबळो भिकारी तो आब्रामाच्या देगेक आसता ग्रेस्त गम्मत केल्लो तो कोणान उज्यान लासता आसतना सर्वेस्वर तो लाजर सांग तो थंयसर ग्रेस्त मनीस म्हणटा आब्रामा दयाकर म्हाका ते येवंक सोड ना जा कंदाक आसा येवंक जायना तेल्या लाजराक हांगा येवन उदक दिवंक सोड थंय जाता अशें ना कित्याक येपटीं आत्मो तो भायर गेलो तर त्या आत्म्याक अमरण ताका मरण ना खंय सर्ग संवसार सुख कश्ट खंय सर्गी ताणें त्या आत्म्यान आसोंक आसा त्या देखून आमचें चिंताप सामान्य तरान आयच्या वोपारेन सांगल्या प्रमाणे कितें आसा तें एन्जॉय करचें मुस्त जाणांनी आमी सांगलें आयकलां आसा न्ही गम्मत करया कालें करूंक कितलीं वर्सां आमी वंता कितलीं वर्सां ह्या संवसारांत वाचता म्हणलें गरजेचें न्ही बगार कितलीं सरकार हांवें तुवें तिरवीं फूज आयल्यांत कितले दीस ह्या संवसारांत आमी आसा तितले वेळ सरकार बोरीं कामां करना तिरवीं पुजावन ग्रेस्त जावंक अनुभव करूंक हांव तूं पळया मोगाचें न्हू एक घडीवर आमचे दोळे धांपया आनी मागया सर्वेस्परा आमचें गुमान आमच्या कुडीचेर मात्र आसा समया ह्या वस्तूंचेर संवसारांत आसच्या वस्तूंचेर आसा समया संवसारांत आमी कितें अनुभव करूंक जायचे त्या संगतींचेर आसा समया पूण आमचो गुमान आत्म्याचेर दवरूंक
आज तूं आमकां उलो दिवन आसाय सोमिया. कुडीच्या आनी लौकीक ग्रेस्तकायेची की सड आत्म्यांत ग्रेस्त जावंक तूं आमकां उलो दिवन आसाय सोमिया. आयच्या ह्या समाजांत जायपुरतो लोक आनी आमचे पैकी साबार जाण सोमिया ह्या संकश्टांत आसा सोमिया. दुडू आसा, स्थानमान आसा, काम आसा, कुटाम आसा, तरी पूण खंयचेय अनुभव करूंक जाता आसतना सोमिया. बरो घोव ह्या बरी बायल दिल्या, काजार भार एक अत्रे घान जायतलीं जाणां जाल्यां सोमिया. तरी पूण त्या काजारी जिविताचो अनुभव संतोष जोडूंक त्या जोड्याक जाता आसतना सोमिया. जायत्या जाणांक मुस्तू ग्रेस्तकाय आसा, तरी पूण मुस्तू खाणां जेवणां तांकां खावंक जाता आसतना सोमिया. मुस्तू जाणांक मुस्तू कॉन्ट्रॅक्ट्स, मुस्तू संबंध आसा, तरी तांच्या गरजेक पळोवंक एकलोय मेळटा आसतना सोमिया. वॉट्सअप, फेसबुक, ट्विटर आनी विविध सामाजीक माध्यमां मुखांत्र लाखांनी आमकां फ्रेंड सर्कल आसा, तरी आमच्या गरजेक पावचें आसलें, आमकां सांगातपण दिवचें आसलें, आमकां कोणीय मेळटा आसतना सोमिया. सोमिया, आमी अस्कत आनी अभल जावन ह्या घडये ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार आमी मागोन आसा सोमिया. आमचो आत्मो ह्या घडये परिशुद्ध कर सोमिया. तुज्या भूपवित्र अमोलीक रक्तान आमच्या माथ्याच्या केसांतवन पांयाच्या आडये पर्यंत संपूर्णपणान आमची मोत, आमचें काळीज, आमची चिन्नां, आमचीं बोगणां, आमचें कोशेड, आमचें हर एक विश्वे तूं परिशुद्ध करन तुज्या हजारपणांत जियोवचें, तुज्या हजारपणांत विशय घेवचें, तुज्या हजारपणांत समाधान भोगचें, विशेष तरेचें धेणे आयच्या दिसा आमकां तो फोव कर सोमिया. सोमिया, ह्या वेळार हांगासर आसल्या हर एकल्यांक तुज्या मुखार दवरता सोमिया. तांकां आशिर्वाद कर सोमिया. Bless them, O Lord Jesus. Jesus, bless them, O Lord. Mighty God, bless them, O Lord. Shara baba bahara baba bala tara baba baba shara baba baba shara tara baba kara tara baba bala tara baba baba hara baba baba shara tara baba baba bala tara baba baba hara baba baba सगळ्या समाजाच्या ज्या पोयतात म्हणजे सकात आता वळो दे सम्या पॉवरफुल रितीर वळो दे सम्या सगळ्यांगे आपण दे सम्या तुझे दैविक सकत सम्या जिसो आपण दे सम्या जे किती आमच्या लगे आशा सम्या आमचे कुटुंब आमचे आस्त बदक आमचे ते किती आशा सम्या हर एक अनुभव करूंक आमकां सगळ्यांक कृपा आमकां ह्या कडेन मेळाशें सम्या जिसो आमी एका मनान मागता सम्या हरा बाबा बाबा शरा तारा बाबा बाबा करा तारा बाबा बाबा ला तारा बाबा बाबा हरा बाबा 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 शरा तारा बाबा 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 सम्या जिसो ह्या घडी आमी बोक्षाणे मागता सम्या तुका महत्व दिन असताना आत्म्याच्या ग्रेस्कायेक महत्व दिन असताना लौकिक कुशलाक मात्र महत्व दिल्ल्या खातीर आमी तुका तुज्या लागीं ह्या घडये बोक्षाणे मागता सम्या बोक्षी सम्या आमच्या मालगाड्यांची आमच्या पुर्वजांची हर एक पथकां आमकां बोक्षी सम्या हो वेळ जावन दी सम्या तुज्या हजारपणार जशें मोरी मगदलेन तुज्या पांयां तळार रावली सम्या आनी तिका विशेष रितीर तुवें आशिर्वाद केल्ले सम्या त्याच प्रमाणे सम्या ह्या भूपवित्र सक्रामेंता मुखार
बसून असच्या हर एका व्यक्तीक सुमिया ह्या वेळार आशीर्वाद कर. माध्यम मुखान पळोवच्या ह्या सक्रामेंता मुखांतर थंयसर पळोवन असच्या आनी थंयसर भाग मागण्यान भाग जावच्या हर एका व्यक्तीक तूं आतां आपोड सुमिया. ह्या वेळार सगळें तूं परिशुद्ध कर सुमिया. सगळें मोत समाधान काडणें सुमिया. रातीक बरी न्हीद पडोवंक, कुडीची बरी भलायकी लाभोवंक, मोतीचें शांती समाधान संतोष मेळोवंक, आर्थीक समृद्धी लाभोवंक हर एका तरान तुजें कृपा वयर कृपा ह्या तुज्या भुरग्यांचेर वळय म्हणून आमी हांगासर मागता सुमिया. पवित्र आत्म्याक एक गीत आमी ह्या वेळार गावचें आनी थोडे दांपून भक्तीपणान ताची आत्म्याची सकत आमचेर देवून येवंक ह्या घडी आमी मागया. दैविक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेतून देवोन ये. ते लावन जेसूच्या दैविक मोगान आमकां तूं रुपीत कर. आमकां तूं रुपीत कर. दैविक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेतून देवोन ये. ते लावन जेसूच्या दैविक मोगान आमकां तूं रुपीत कर. आमकां तूं रुपीत कर. दुकुल्ली मोना रागोन आसा गायेलीं काळजां आशेवन आसा. दुकुल्ली मोना राखोन आसा गायेलीं काळजां आशेवन आसा. मोगा उजान तुज्या तियास गुणकर. संतोषान भरून जिणी पावन तुका. मोगा उजान तुज्या ती आस गुणकर. संतोषान भरून जिणी पावन तुका. दैविक देण्याच्या पवित्रत्म्या आमचेतून देवोन ये. ते लावन जेसूच्या दैविक मोगान आमकां तूं रुपीत कर. आमकां तूं रुपीत कर. स्वापाच्या कुशीक कलसावन सोलोवन आदार मागता जियोंक घालती जिणी. बापाचे कुशीक कलसावन सोलोवन आदार मागता जियोंक घालती जिणी. सेवेंत आमकां तुज्या सदांच तिळक. त्यागा सुस्पिरीत आमच्या काळजांत वाड. सेवेंत आमकां तुज्या सदांच तिळक. त्यागा सुस्पिरीत सदां काळजांत वाड. दैविक देण्याच्या पवित्र आत्म्यान आमचेर तूं देवोन ये. ते लावन जेसूच्या दैविक मोगान आमकां तूं रुपीत कर. आमकां तूं रुपीत कर. आमकां तूं रुपीत कर. आमकां तूं रुपीत कर. हालेलुया हालेलुया हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. ही घडी भर आम्ही सर्वांनी बिगलिया येवकारिस्तांतलो सोमी ह्या घडये आमचे संगाता आसा. तसो सोमी आमकां हर एकल्यांक ह्या घडये पळयोवन आसा. आमच्या जिविताचे हर एक बोगणा सोम्या मुखार वांटून घेवया. आमच्या जिविताचो संतोष आनी दूख, आमच्या जिविताचे कश्ट आनी ददोसकाय जेजू मुखार दवरया. आनी ह्या घडये आमची मागणी, आमची प्रार्थना सोम्या मुखार समर्पण करच्याक आमकां समय आयती करया. आमच्या काळजा मनाचे हर एक इरादे जेजू मुखार दवरया. आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो जेजू मुखार हाडया. आमच्या भुरग्या बाळां खातीर आमची प्रार्थना जेजू मुखार हाडया. पिडवणेची मागणी, प्रार्थना, आनी ह्या मागण्याक एक सकत आसा, एक बोळ आसा. कशें त्या 6 जाणांनी त्या आरिगाराक घराचें पाकें सुटोवन त्या आरिगाराक जेजू मुखार हाडलें आनी त्या 6गांचो बोवाट पळयोवन जेजू आजा पावलो मात्र न्ही. त्या आरिगाराक ताणें बरें केलें की आज हांवें आनी तुवें करच्या हर एका मागण्याक देव आमकां जाप दिता, देव आमकां संगात दिता. ह्याच पातयेनीन हर एक मागणी, हर एक तेसावां जेजू मुखार आमी दवरया. प्रत्येक करून ह्या घडये सोम्या तुजे मुखार आमी मागणें करता. बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर मागोन आसच्या हर एका व्यक्ती खातीर, जायते जण आनी तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मागणें करूंक विसारलेलें आसा. तूं जावन आसाय सोम्या दैवीक वयस. माते सुवांजेला 15 त्या सांजेच्या वेळार तूं दोंगराक सोडून गेलोय आनी थंयसर त्या लोकांनी विविध पिडेगारांक तुजे मुखार हाडले आनी तांकां सगळ्यांक बरें केल्लें. बरी मोगळा जेजू ह्या घडये तुजे मुखार आसच्या आमी हर एकली त्याच पिडेस्तांक, कोणे आमचे लागीं मागोंक सांगला, कोणाक बऱ्या भलायकेची गरज आसा, त्या सर्व व्यक्तींक तुज्या पांये तळी आमी हाडटा. भुरगीं, तरणाटी, मलगडी, विविध वर्गाचो लोक बऱ्या भलायकेच्या देण्या खातीर मागोन आसा. मोगळा जेजू तुज्या अमोलीक रगत ह्या सर्व पिडेस्तांचेर तूं शेणाय. तूं तांकां गूण कर, आशिर्वादीत कर. तांच्या काळजांत एक नवी पातयेणी, तांच्या जिवितांत एक नवो भरवोसो तांकां फावो कर म्हूण सोम्या ह्या घडये आमी तुजे लागीं परतून मागता. ताचे नथ लाया तुमी, मुकामोळा तुमची परसळतेली. सर्वेस पोराक नावाडा, ताची स्तुती गाया. ताच्या सावळेन तुमी जियेया. मागता आमी विविध रितीच्या अडचणीक लागून कसून आसच्या सर्व लोकां खातीर, कुटुंबाचे संबंधाचे समस्यांत जायते जण आसात. आर्थीक रितीचे समस्यांत कसून आसचे लोक आसा. बेकारपणान भोवसो लोक आसा. आनी अमरिफात असल्या अडचणी मरिफात ह्या संवसारी जिवितांत आमचे जिवीत कश्टांचे जाला. मोगळा जेजू ह्या वेळार तुजे लागीं आमी मागता. असल्या कश्टांत आसच्या सर्व लोकांची तूं दया कर. प्रत्येक करून आर्थीक संकश्टां मरिफात कश्टून आसच्या, रिणाच्या समस्यांत आसच्या हर एका लोकांची तूं दया कर. त्या कश्टांतले, त्या कर्गांतले तांकां तूं निवार. तांच्या जिवितांत नवी ददोसकाय, नवो बरवोसो तांकां फावो कर म्हूण ह्या घडये सोम्या
आम्ही तुझे लागीं परतून मागता आपडचीस म्हाका आपूण अमोलीक त्या रक्तान म्हाका तूं तेलाय कोण करचीस म्हाका कोण कर सगळे कश्टान वारा मुजी तूं निवार मोगाच्या इश्टानो प्रत्येक करून ह्या घडी आम्ही मागया युवा जणां खातीर कामाच्या सोदनेरासच्या सर्व लोकां खातीर गांवांत तशें परगांवांत जायतीं जाणां बऱ्या कामाच्या सोदनेर आसात जिवितांत प्रत्येक करून एक बरो फुडार आपणावच्या आशेन प्रयत्न करून आसात त्या सर्व लोकांक युवा जणांक तुज्या पांयां तळे मी पावता मोगळा जेजू तांच्या गरजांक तूं पाव आनी आदार दी बरे सैरिकाच्या सोदनेर आसची जायतीं जाणां बरें कुटुंबा जिवीत जियोंक प्रयत्न करून आसच्या सर्व लोकांक तुज्या पांयां तळे आमी समर्पण करता आसतना तूं तांकां आशिर्वादीत कर सोम्या ह्या तांच्या गरजांक तूं पाव बरो फुडार बरें कुटुंबा जिवीत ह्या दिशेन प्रयत्न करनासच्या हर एका लोकांक हर एका युवा जनाक तूं फावो कर म्हण सोम्या आमी तुजे लागीं परतून मागता ऐक आमचे मागणे सोम्या देवा उधार काळी स्तोंदी म्हाका आयच्या दिसा कुटुंबा जिवितांत विविध रितीच्या समस्यांनी रेवडून आसच्या सर्व वर्गाच्या लोकांक तुज्या पांयां तळे आमी हाडटा विच्छेदनाच्या वाटेर आसच्या जोड्यांक सोम्या मोतीक उजवाड फावो कर कुटुंबांत लानवड मनस्तापाक लागून रागाच्या द्वेशाच्या बगनाक लागून कुटुंबांत समस्या आशिल्ल्या हर एका जोड्याक हर एका कुटुंबाक तुज्या पांयां तळे समर्पण करता आशिर्वादीत कर सोम्या तांचे जिवीत आवय बापाय भुरग्यां मदें बरो संबंध नासतना जाला उलोवणें नासतना जाला आनी आमरिफात कुटुंबा जिवीत बेकारपणाच्या स्थितीक वचून पावला कुटाम कश्टांचें जाला ह्या घडये सोम्या ह्या रितीन कश्टांच्या हर एका लोकांक हर एका कुटुंबाक हर एका आवय बापाय आनी भुरग्यांक तुज्या पांयां तळे आमी हाडटा तुवें तांकां आशिर्वादांनी भरयलें तुवें तांकां सांगाता हाडिल्लें जें कितें तुजें योजन तांचें थंय तुवें सफळ केलां तें मुखारसून वचोन दी आशिर्वादीत कर तांच्या मतींत तांच्या काळजांत एक नवो बरवसो तूं फांकय नवी वाट नवो उसवाट तांच्या जिवितांत तूं फांकय आनी अमरिफात बऱ्या कुटुंबा जिविता मुखांत ह्या संवसारांत तांणी तुका साक्ष दिवच्याक तूं तांकां आशिर्वादीत कर बेसांव आनी बर म्हण सोम्या ह्या घडये तुजे लागीं परतून मागता कुटुंबांत आमच्या कुटुंबांत आमच्या जेसू जेसू तूं ये रावो गो जेसू तूं ये जेसू जेसू तूं ये रावो जेसू तूं ये मोगळा जेसू ह्या घडये तुज्या पांयां तळे आसचे आमी हर एकले आमच्या काळजाचे इरादे हर एक इरादे तुज्या पांयां तळे दवरता ह्या वेळार ह्या देवळांत हजर आसच्या आमा समेस्तांक माध्यमा मुखांतरी आराधनांत भाग घेवन आसच्या हर एका व्यक्तीक तूं आशिर्वादांनी भर प्रत्येक करून आराधनांत भाग घेतल्या आमा हर एकल्यांक आमच्या जिवितांत नवो संतोष दादोसकाय आमकां फावो कर आमच्या दिसपट्ट्या वावरांत तूं आमकां सांगात दी जैत दी आमच्या जिवितांत सदांच पवित्रपणाच्या वाटेन सोमकोंक तूं आमकां आशिर्वादीत कर आमच्या जिवितांतले आमच्या कुटुंबांतले आमच्या वैयक्तीक जिवितांतले हर एक समस्ये कश्टाटे बिटे दूख तुज्या पांयां तळे समर्पण करता आसतना ह्या आमच्या जिवितांत आसचे हर एक उणेपण तूं नापायस कर खरी दादोसकाय करो संतोष समाधान तूं आमकां फावो कर आमकां हर एकल्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी बर म्हण सोम्या आमी तुज्या लागीं परतून मागता आधार म्हाका तूं सोम्या जिणेंत आधार म्हाका तूं सोम्या जिणी म्हजी उसवाडांत जियेव आधार म्हाका
तू सौमिया सुम्याची बेसावां घेवंक आमी आयती सौम्या. Idiabora sakramenta sesang naman kuruya पूर्वीला त्या रूपा बदला नव्यो रीती आदार्या सर्वोन वेच्या अस्कत विश्व्या भावार्थाचे बोळ दिव्या जशे बापा तशेंच पुता उल्हासारी स्तुती जावं पदवी महिमा सस्ता सस्ना एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासामी नावडता. आमेन. ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणे सफळ सदांच आमचे ते आमी बगी सुरक. तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जेता निराश करताय सस्ता Amen.